गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, हें पुर्वजांनी आमकां दिल्लें सोबीत भांगराचें गोंय, जाका म्हणटाले हांव रोम ऑफ द इस्ट. आयज हें आमचें भांगराचें गोंय has been gang raped and murdered. Goa is not only going out of hand, already gone. मेलें गोंय. आनी आतां उरलां तें फकत ताका आमी जिवें करपाचें. आनी जिवें करूंक जाता जर आमकां नीज गोंयकारांक खोशी आसा हें गोंय परतून जिवें करपाक आमी फुडें सरूंक जाय. देखून I appeal to all retired government servants, all retired teachers, every sincere and honest Goan, please मुखार सर. हें गोंय परतून आसलें तें तशें करूंक जायना जाल्यार वद्दें तरी आमी जाग्यार घालुया. आमी तो न्हिदून रावले जाल्यार हें गोंय सारकें आतां भायर पावलां तें आनीक शेण जातलें. आमी पळयलां आरपोरा रोमियो लेन हांगा हो इन्फेर्नो जावन 25 लोकांक मरण आयलें. I pray to God for their souls. आनी जे इंजर्ड जाल्यात तांकां बेगीच हिलींग मेळचें म्हूण मागता. आतां जायते जावन ब्लेम करतात लुथरा ब्रदर्स. हांव तांकां ब्लेम करना म्हणना, पूण तांचे परस व्हडली ब्लेम आसा ह्या सरकाराचेर. सगळे सरकारांनी कितेंय तरी कितें पाड घातलांच, पूण आतां गेल्लीं 6 वर्सां BJP राज चलयता. तांणी पणें गोंय काबार केलां तशें आनी कोणेंच करूंक ना. म्हज्यान म्हणूं येता डिफरंट गव्हर्मेंट्स हॅव रेप्ड गोवा, बट गोवा हॅज बीन raped and murdered by the BJP. We have to acknowledge and accept this. देखून आतां गरज आसा, नीड ऑफ द आवर, सगळे गोंयकार एकठांय जावन आताक हात दिवन हें गोंय परतून जिवें करपाक. म्हणटच पयले सुवातेर आमी सुरू करतना if this government is not resigning at this point of time, आताक धरून ताका आमी दिवंक जाय. वी हॅव टू डिट्रोन दीस गव्हर्मेंट. कित्याक ह्या गव्हर्मेंटान आमकां सारकें काबार केलें. आनी भोव करून हांव CMाक म्हणटा, कोट्टेन ताणें नाक बडोवंक जाय आसलें. कितल्यो रेपी जाल्यो ताचे टायमार, कितलें किडनॅपिंग जालें, कितल्यो इलिगॅलिटीज, कितले गुंडादारी. आनी आतां जें मरण लासून लोक मेला आरपोरा, ताचे रोगताचो गुन्यांवकार, होमिसायड इफ नॉट मर्डर, कल्पेबल होमिसायड हाका आमच्या चीफ मिनिस्टराक. कित्याक तो हेड ह्या सरकाराचो. आनी येदना म्हणल्यार मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ताणें रिजायन जावंक जाय आसलें. ताका मोरालिटी ना. तो आपूण हिंदू म्हणटा, पूण हिंदू धर्म, सनातन धर्म सांगता की एक रथ आसा, मोरल ऑर्डर. पूण हो चीफ मिनिस्टर ही मोरल ऑर्डर म्हाका बांदून घेता दिसना. आपूण हिंदू म्हणटा, पूण खूंय आसा तेची मोरल, खूंय आसा ताचो हिंदू कॉन्शियन्स. ताका तर खरेंच हिंदू कॉन्शियन्स आसलेलो जाल्यार बाय नाव ऑनरेबली ओनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिजायन जातलो आसलो. पूण हो सरकार रिजायन जावपाचो ना. देखून सगळे गोंयकार उठून ताका हाताक धरून सकलाक उडोवंक जाय, देंवोवंक जाय, डिट्रोन करूंक जाय. आतां
खरे नीज गोंयकार गोंयांत उरल्यात जाल्यार तांकां बरें लिसांव शिकोवंक एक ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या हातांत आसा. 20 तारखेर डिसेंबराचेर ही जिल्ला पंचायतीची इलेक्शनां आसात. तर तेन्ना खंयचोय मनीस BJPक वोट घालता जाल्यार ताका गोंयचो आनी गोंयकाराचो मोग ना. जे मनशाक गोंयचो आनी गोंयकारपणाचो आनी गोंयचे संस्कृतायेचो आनी आमचे भांगराच्या गोंयाचो मोग आसा, खोसेस आसा, जाल्यार हें गोंयान घडलां तें पळोवन कोणूच मुखार सरचो ना ताका वोट घालपाक. खोसेस नासलोले मनीस आसात तेच तांकां मत घालतले. तर आय अपील टू ईच एंड एवरी गोवन, शो देम तांचे जागो खंय तो इन द कमींग इलेक्शन ऑन 20th डिसेंबर. दाखोवयात तांकां की हांणी गोंय काबार केलां, देखून आमी तांकां सोकलाक देवया. This is not their place. They are wrong people in the wrong place and we have to dethrone them. चड आनी चड देव बरें करूं.